म्हाका बॉक्सिंग पयलींच्यानूच आवडटा. म्हजो पप्पा म्हाका सद्दां सांगतालो बॉक्सिंग ही खूब इम्पॉर्टंट गेम. म्हजो पप्पा कोच आनी म्हाका तो घरा येवन सांगतालो अशें अशें जालें बॉक्सिंग अशें टोर्नामेंटांतली काय गोल्ड मेडल हेणी म्हणलो तेणें म्हाका तो हे इंट्रस्ट खूब येयलो. मागीर म्हाका थर्ड स्टँडर्डान मातशें हांव करतालें. पप्पान म्हाका इन आउट मागीर गार्ड धरूंक लेफ्ट मारूंक लायलो रायट शिकयलो तशें म्हाका सगळें शिकयलें. आर यू रियली लविंग दिस स्पोर्ट? येस. पयलीं हांव कबड्डीन ऑस्ट्रेलियान येयल्लें. मागीर म्हाका एक मिसीन सांगलें की तूं बॉक्सिंग कर, कबड्डीन तुका मॅडल मेळचें ना, बॉक्सिंगान मॅडल मेळटलें. सो हांवें मागीर पयलीं कोचिंग केली खंयसले वटेन बरें आसा तें. मागीर हांवें बॉक्सिंग चूज केलें आनी बॉक्सिंग स्टार्ट केली. बॉक्सिंग हे इंडिविज्युअल गेम म्हणून म्हाका आवडटा आनी हेच्या खातीर आमी बॉक्सिंगाक येयला आनी सराच्या खातीर आमी जिखतात मॅडल. निलेश सर आमच्या सराचें नांव. सो निलेश सराच्या खातीर आमी प्रॅक्टीस करता आनी आमकां ऑलिंपीक जिखोंक जाय म्हणून आमी इतके हे करता. सो ऑलिंपीक जिखूंक जाय जाल्यार तूं आतां ल्हान आसतनाच्यान असो ट्रेनींग करता आनी सिरियसली ट्रेनींग करपाक जाय आनी हाज्या खातीर तूं कितें एफर्ट्स घालता? कितले वेळा दिसाक तुजें ट्रेनींग चलता? हांव सकाळचो येता 1 वर आनी मागीर दनपारचे 2 वरां. सर सांगता ते आमी करतात सगळे आनी सो सराच्या खातीर आमी इतके वयर येयला. रितेश, हाँ, क्योंकि वो इंडिविजुअल गेम है और उसके लिए मैं बॉक्सिंग ज्वाइन किया. अभी पहले मैं थोड़ा बुरा खेलता था, अभी बहुत अच्छा खेलता हूँ. Winner in the blue corner, Abodh Khan. Winner in the red corner,